किरण पाणी पालये हांगासर ब्रेस्तारा गोंय अबकारी आउटपोस्टचे उक्तावण आमदार जीत आरोलकर हांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार IAS अधिकारी अंकिता मिश्रा आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। जो ते पेंडिंग असलेले हे आउटपोस्ट इनॉग्रेट जावन असले आणि जेन्ना आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेडणे येयलेले एका फंक्शनाक तेन्ना तांकां याद करून दिली, रिक्वेस्ट केली की हे आउटपोस्ट रेडी आसा पूण हे इनॉग्रेट करपाची गरज आसा। तेन्ना तेंच्यांनी फोनाचेर फोन करून इमिजिएटली सांगलेले आउटपोस्ट इनॉग्रेट करचे आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हे केल्ले आहा। म्हणून तांकां पयलीं आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर धन्यवाद म्हणया आनी जोरदार तेंचे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आयज इनॉग्रेशनाक ते आसतले जाल्यार पूण काही कारणाक लागून आउट ऑफ स्टेशन आहा आनी तेंच्यांनी म्हाका म्हणलें तूं इनॉग्रेट कर वचनी आनी बेगिना बेगीन हें फंक्शनींग जावनी। आयज एक्सायज डिपार्टमेंट बऱ्यापैकी काम करता, स्पेशली पेडणे तालुक्यात आनी हेच्या फुडें हांव आतां मॅडमीक म्हणटालो की द फंक्शनींग शूड बी लिटल बीट मॉडिफायड एंड दिस ऑफिस शूड बी युटिलाइज्ड लायक what I told you just now. We have two inspectors, so one inspector can sit over here and handle the entire Mandre constituency, and another inspector can handle the Pernen constituency. It will be better to function each and both of them. Otherwise, it's a mixture. What earlier order says. So just it's a request if you can do it as soon as possible. Thank you. आम्ही डेव्हलपमेंट म्हणतात तेन्ना जेन्ना मांद्रे मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंटाक आतां 1.5 वर्स जाल्यार आमी फॉलोअप करीत आसा। तुमी हालीं पळयलां की आमी सबस्टेशन जे एका वर्सा भितर कंप्लीट केला आनी आमकां पावर डिपार्टमेंटान 100 कोटी आमकां मांद्रे मतदारसंघात दिले, म्हणजे 250 कोटी आख्या गोंयचे बजेट आसले लास्ट इयरचे, तितूंतल्यान 100 crores आमी हाडले। सो हे डेव्हलपमेंट कित्याक लागून जाता? आमी डेव्हलपमेंटाक फुडें खुबश्यो गोष्टी घेवन वयतात पूण तुमचो सपोर्ट तुमचो साथ मेळटा म्हणून जाता। कित्याक अंडरग्राउंड तुमी कितलेशेच पयले आसा केरीएच्यान पालेच्यान वयतना तुमकां ट्रॅफिकांतल्यान त्रास जातालो, धूळ जाताली, पूण आयज खंय तरी सक्सेसफूल जाला आमी हेज्या वेळार सबस्टेशन हाडून। सगळ्यात मेन रिजन हॉस्पिटल। खूब जाण काही लोक मिडियाचेर बायट दितात, स्पेशली मिडियाक आपूण आमचे हॉस्पिटल जे आहा गोंयांत ते हॉस्पिटल पेंडींग आहा, कित्याक जायना इतलीं वर्सां, पूण मिडियाच्या मार्फत हांव सांगूंक सोदतां की हांव आनी तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कंटिन्युअसली फॉलोअप घेता, मिटींग घेत आहात, कालूय मिटींग घेतल्या। एक्चुअली डेडलायन आमी 19 डिसेंबर दिली आनी आमी इनॉग्रेट 19 डिसेंबर करूंक सोदताले, पूण 26 जानेवारी तरी आमी त्या डेटीक तरी 100% इनॉग्रेटूय करतले आनी आमच्या हॉस्पिटल तुवेंचे सुरवाती करतले आमच्या स्थानिका खातीर।